जे लोक कामा खातीर म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंटा खातीर फॉरेनां वयतात तांची सद्या धांदल जाल्या. तांकां इमिग्रेशन चेक घेवपा खातीर म्हणजे भायर वचपाची परमिशन घेवपा खातीर येल्लो फिवराचें वॅक्सीन घेवचें पडटा. येल्लो फिवर जावचो न्ही म्हणून एक वॅक्सीन आसता. 1400 रुपयांक तें वॅक्सीन मेळटा, तें घेवचें पडटा. पणजे, मडगांव आनी वास्को हांगा तें वॅक्सीन मेळपाची सोय आसली. पूण सद्या वॅक्सीनच उपलब्ध नसल्या कारणान त्या लोकांक तें वॅक्सीन घेवपाक मेळना. तेका लागून तांकां इमिग्रेशन क्लियरन्स मेळना. आतां सरकारान आतां येता त्या 8 दिसां भितून तें वॅक्सीन उपलब्ध करपाचें थारायलां. तें मेळ्ळ्या उपरांतच गोंयांतल्यान एम्प्लॉयमेंटा खातीर जे फॉरेनां वयता तांचे साथ जातले. तांकां तशें इमिग्रेशन क्लियरन्स मेळटले. नाजाल्यार सद्याक ते आडकोन पडले. कोलवाळेच्या थळांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ली वीज बिलां आनी निशेध करीत धडक मोर्चा वेलो. अचकीत बिलां वाडिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायला. तांच्या ह्या प्रश्नाविशीं बेगोबेग चवकशी करून फावो ती सुटका मेळोवन दिवची अशी मागणी वीज खात्याच्या अभियंत्या कडेन केल्या. मजगतीं लोकांक कळना पूण विजेचें कन्झम्पशन वाडिल्ल्यान बिलां वाडून आयल्यात. देखून फुडली वीज बिलां 30 दिसांची येतली अशें आश्वासन अभियंतो हरीश रायकारान दिलें. दक्षिण गोंयच्या साजोरा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका 42 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इलेक्ट्रीक दुचाकीक कारीन फाटल्यान येवन नेटान धक्को दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली. ह्या घडणुकेक लागून वाठाराक दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळा. मजगतीं ह्या वाठारांत लोकांक सातत्यान ॲम्ब्युलन्साचो त्रास जाता अशे आरोप थळाव्यांनी केला. जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केली. रस्ते, पार्किंग, भुंयगत वीज केबल्स, हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले. तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जीएमसीच्या व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय वैजकी महाविद्यालयात D3 रगत तपासणी सुविधेच्या उपलब्धताये संबंधी कांय त्रुटी असल्यार तातूंत आपूण लक्ष दितलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. सेवा सुदारपा खातीर जीएमसी तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड वापर करता अशेंय मंत्री राणे हाचें म्हणणें.